नमस्कार योकार गोवा टुडे नित्ती नागवेकार। सविस्तर खबरांआधी हेडलाइन्स। हायकोर्टाचे ऑर्डी उपरांत अतिक्रमणां केल्ल्या बेकायदेशीर स्ट्रक्चरा घरांचो पंचायती पालिका वाठारांनी सर्वे सुरू। तलाठी सीओंचेर जबाबदारी। ऑनशोर कसिनोनी लाईव्ह गेमिंग तिगांची लायसन्सां सस्पेंड। कसिनोची 350 कोटी येणावळ वसूल करूंक जमना, सरकाराची खरडपट्टी। मुख्यमंत्री म्हणटा 31 मार्चा आदी। दोन 2022 सावन मुणकारांच्या 2500 केशींतल्या 2003 केसींचो निकाल। नव्यान 1500 केशी। मंत्री बाबुशाची जाप। प्रेमेंद्र म्हणटा लाईट उदकाक भाटकारांच्यो आडखळी। तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीक डायरेक्ट कनेक्ट करपी रस्त्याचे एप्रिल मेरेन टेंडर। 80% जमीन संपादन पुराय। आमदार जिताक मुख्यमंत्र्याचे उतर। सत्तरीतले आल्वारा जमनीचो देव्या राणीन काढलो इशू। 2000 केशी पेंडिंग। फायली सरकारी कचेऱ्यांनी। लोकांक अजून मालकी हक्क ना, मंत्री म्हणटा पळयता। पोन्ने गोंया हेरिटेज वाठारांत मॉल न्ही पिलग्रिमेज सेंटर। राजकारण नाका, चर्चा धरून संबंधितांक घेतिल्ले विश्वासांत। SSI सांगी मेरेन काम फुडें वच्चें ना, मंत्र्याचे उतर। आणि पणजे स्मार्ट सिटीन इलेक्ट्रिक बसींनी डिजिटल पेमेंट सक्ती। जाणट्यांक भुरग्यांक त्रास, कॅश पेमेंट घेवचो आमदार विरेश मागता। मुख्यमंत्री म्हणटा 2 दिसांत थारायता। खबरो विस्तारान। गोंयभर पंचायती आनी पालिका वाठारांनी सरकारी आनी कोमुनिदाद जमनीवेल्या अतिक्रमणां आनी बांदकामांचो कारवायेचे नजरेन सर्वे सुरू। हायकोर्टान हे विशीं ऑर्ड दिल्ली। सर्वे आनी कारवायेचेर देखरेखीची जबाबदारी मुखेल सचिवाची। तलाठी आनी सीओंचेर सर्वेची जबाबदारी। पंचायत पालिका संचालकांचो सर्क्युलर गेला, लोकांक धाकधूक। हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन बेकायदेशीर घरांचो सर्वे करूंक लायलो। ते प्रमाण आता पंचायती आणि पालिका वाठारांनी सर्वे सुरू केला। सरकारी आणि कोमुनिदाद जमनीवेल्या अतिक्रमणां आणि बांदकामांचो कारवायेचे नजरेन सर्वे सुरू। गोंयभरच्या अतिक्रमणांचो सर्वे करून एक्शन घेवपाची जबाबदारी मुखेल सचिवाक दिल्या। आता तलाठी आणि सीओंचेर सर्वेची जबाबदारी। पंचायत पालिका संचालकांचो सर्क्युलर गेला। कांय वाठारांनी खंय सर्वे सुरू केल्यात। सर्वेक लागून लोकांमदीं भिरांत। हायकोर्टान दिल्लो आदेश असो: पालिका आणि पंचायतींनी ठरावीक वेळा उपरांत बांदकामां मोडपाची मोहीम करची। मुख्य सचिवान अशे तरेच्या मोहिमे खातीर योग्य निर्देश दिवचे। पालिका अभियंत्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात दर 1 म्हयन्यात सर्वे करचो आणि रिपोर्ट मुख्य अधिकाऱ्याक दिवचो। पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान बेकायदेशीर बांदकामां सापडटाच कारवाय करची। अशे तरेन पंचायतींनी सचिवान सर्वे करचो आणि पंचायतीन एक्शन घेवची। पालिका अभियंतो आणि पंचायत सचिवाचे रिपोर्ट लोकांखातीर उक्ते आसचे। वेळार कारवाय करपा खातीर डिमॉलिशन स्क्वॉड उपलब्ध करपाची जबाबदारी मुख्य सचिवाची। बेकायदेशीर बांदकामांक कोण पाळो दिता तांची जबाबदारी निश्चित जातली। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। कसिनोनी लाईव्ह गेमिंग चलता। विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो विधानसभेन दावो। वसुलीचेर सरकाराची खरडपट्टी। 4 कसिनो आड केशींतल्यो 3 निकाल। लायसन्सां सस्पेंड। मुख्यमंत्र्याची जाप। 31 मार्चा आदी 250 कोटी रिकवर करतले। कोर्टाचो निकाल लागल्या उपरांत उरिल्ले। लायसन्सां सस्पेंड केल्ले कसिनो अजून चलतात, विरेशाचो दावो। This government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner. Full time appoint करूंक ना gaming commissioner. अनेक स्पीकर सर हेजेर आन्सर दिला। सेवरल प्लेसेस जो आन्सर मुख्यमंत्रीन दिलेलो आहा 15 ऑनशोर कसिनोर गोंयांत आहाय म्हणून 15 आणि दे आर परमिटेड बेसिकली टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक अँड स्लॉट मशीन्स. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law.
it is furnished that 4 onshore casino action म्हाका दिसता कंप्लेन येयल्ल्यो इलिगल थिंगा गॅमलिंग चलता म्हणून. चान्सीस कसिनो, विन ग्रँड 7 कसिनो, ओशन 7 कसिनो आणि बिग डॅडी. बिकॉज आम्ही लाईव्ह गेमिंगाक कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. बिकॉज सर 3 केसी आम्ही बुक केल्या, 2 फायनलाइज झाल्या, ओके, आणि 1 पेंडिंग आसा. लोकांगे जरी तर बारीक पैसे दिले नाही जाल्यार तुम्ही रोकडे चिमटे काढा. सुदीन बाब हिंगा लाईट रोखडी बंद उलयता. आता पेंडिंग ड्यूज दॅट यू हॅव गिवन, प्रश्न असो निर्माण जाता. नाव यू डोंट से इट इज सब ज्युडिस. योर टोटल आउटस्टँडिंग इज 350 crores, आउट ऑफ विच 100 crores इज सब ज्युडिस. म्हणजे प्रश्न ओडेस कोटी तू केदो रिकवर कोता 250 crores रिकवर करना बिफोर 31 स्पीकर सर तेका हांवें सांगले 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता. डिस्प्युटेड आहा तेच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन द केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 म्हयने चडांत चड दिता. 3 म्हयने भितर तेय पयशे करता. 2022 सावन आता मेरेन 2500 मुणकारी केशी घाल्ल्यो. आता मेरेन 2300 सुमार निकालान. आता आनीक 1500 केशी आयल्यात. मंत्री बाबुशाची आमदार प्रेमेंद्राक विधानसभेन जाप. मुणकारांक लायट, उदका कनेक्शनाक आडखळी म्हूण आमदार कायद्यान सुदारणा मागता. विजय म्हणटा गेल्या 10 वर्सां आदल्यो केशी अजून पेंडिंग. Whether the government is aware that Munkarial Act provided better protection to the Munkars with respect to eviction from the dwelling houses and granting them right to purchase the same. If so, the present status of the Munkarial cases. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. भाटकाराच्या भयांत काही लोक आमच्या घरांचे मेंटेनन्स करू शकना. काही लोकांक लायट ना, लोड ना, अशा कंडिशनात ते रावतात. वचपाक एक्सेस रोड ना. हांव मागता स्पीकर सर त्यांच्या घराचो तांकां रायट दिवपाक किंवा नवें घर बांदपाक लागून जो तांकां रायट दिवपाक जाय, ते जागेचो रायट दिवपाक जाय, अशा तरेचो एक कायदो हाडप. जेन्ना हे एश्युरन्स तुमचे कडल्यान घेतले आनी तुमकां खबर आसतलें न्यूजार पयलें आसतलें तुमी एक चली बाबडे एकटेच रावता ताका आमी फुड्यान रावन टॉयलेट बांदून दिले. पूण मागीर भाटकारान बीडीओन कंप्लेंट केल्या. बीडीओन हे काडला, नोटीस काडली एका सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, इन्स्पेक्शन कर, ते इल्लीगल आहा, रिपोर्ट सबमीट कर. सेक्रेटरी विदिन द 3 मीटर आसा तूं रिप्लाय दी. ताजो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना. 3 मिटराच्या घराच्या भितर जर आसत टॉयलेट तो बांदता आसत ताजो तो रायट आसा. की 3 वर्सां जाली तुवें नोट काडून 3 वर्सां नंतर ज्यो केसी 5 वर्साच्यो आनी 10 वर्साच्यो पेंडिंग जाल्ल्यो त्यो अजून मेरेन आहा. त्यो क्लियर कित्याक जायना? त्यो जर क्लियर जायना जाल्यार विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस अरिंग मामलेदार्स एंड कलेक्टर्स हू आर नॉट overseeing their work? Yeah, you check, but take them to task. I will see that why they have not acted. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीक हायवे 66 डायरेक्ट कनेक्ट करपी रस्त्याक 80% जमीन संपादन जाल्या. एप्रिल मेरेन रस्त्याचे टेंडर काडटा. मुख्यमंत्र्याचे आमदार जिता कुतर. त्या वाठारांत पेडण्याचे फायर स्टेशनूय शिफ्ट करपाची सरकाराची तयारी. जुना सावन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करपाचोय विचार मुख्यमंत्र्याची जाप. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हो तुळे गांवांत 2016 हो जागो थंयसर एक्वायर केल्लो. स्पीकर सर 2017 ह्यो सुरवात आयज 8 वर्सां जाली आनी 8 वर्सांनी आयज तो येदो व्हडल्या प्रोजेक्टाक रोड कनेक्टिविटी ना. आनी म्हाका दिसता सुकेकुर्णा टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगासर रोड ह्यो प्रपोज केल्लो. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आहा हेचो स्टेटस कितें आहा? कित्याक गेली 8 वर्सां आमी हेच आन्सर्स आयकतात की बाबा गांवच्यान बारीक रोड आहात आनी एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा. जवळपास आम्ही 93,960 स्क्वेअर किलोमीटर्स म्हणजे 2.47 किलोमीटर लेंथ हो प्रपोज्ड रोड आसा. ताजे 80% लँड एक्विजिशन जे आसा पळय न्ही हें कंप्लीट जालां. 20% लँड एक्विजिशनाचो कन्सेंट अजून मेळपाचो उरला. फाटल्या कंटिन्युअसली 6 वर्सांक हांवूय फॉलोअप करता. ऑलमोस्ट थंयसर 14 जाणांक सुमार प्लॉट अलॉटमेंटूय जाल्या. इवन दो थंयसले जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ते बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. जे आता त्या एप्रील म्हयन्यात
आमी हेजे टेंडरूय फ्लोट करता आनी पावसांतले 2-3 म्हयने जे आसा पळय न्ही हो बेजीक रस्तो तयार करपाक मेळटलो म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत रोड हो टेंटेटिवली करचो अशी आमची अपेक्षा आसा आनी तो जातलो अशें हांव हे बाळगिता. फॉर एग्जाम्पल स्किल डेव्हलपमेंट ब्लॉक तो एंटायर कंप्लीट आहा. थंयसर फायर स्टेशन फूल बिल्डिंग 1.5 वरां जाली कंप्लीट जाल्ली आसा. पुलीस आउटपोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. थंय हेल्थ सेंटर आहा, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लो आहा, सबस्टेशन जाले ते आतां 1-1.5 वरांस कंप्लीट जाले. बेगिनात बेगीन म्हाका एश्युरन्स जाय की बेगिनात बेगीन ते थंय इमिजिएटली ते सुरवात करून तुमी कमेंट्स करतले. विजीट करून थंयसर आमकां जर फायर स्टेशन शिफ्ट करपाक जाताच कारण आमचे आसलेले फायर स्टेशनूय बी थंय जाता जाल्यार थंय शिफ्ट करता आनी थंयसरले स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हे येता त्या जुनांतल्यान म्हणजे एड्युकेशनल इयर जेन्नाच्यान सुरू जाता तेन्ना थंयसर जेका स्किलिंग करपा खातीर जो आमी कन्सेप्ट स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणजे थंयसर एक 2-3 कंपनी ऑलरेडी रेडी जाल्यात तांकां लागपी ह्युमन रिसोर्स मॅनपावर जी जाय पळय न्ही ताजें स्किलिंग आमी ह्या जुनांतल्यानूच सुरू करता. 70 आलवारा जमनीचो इश्यू 2 वर्सां फाटल्यान लागूनय अजून सुटना. 2000 अर्ज अजून पेंडिंग. आमदार देवया राणेन विधानसभेन इश्यू काढलो. फायली सरकारी कचेऱ्यांनी पडून आसात देवयाचो दावो. मंत्री बाबूश म्हणटा सरकार खंय लक्ष घालतलो. Yes. Attention of the House is drawn as regards to the people of Sattari who have inherited and are holding rights to Alwara grant of lands made which were given to them by the Portuguese government, and they are still not the rightful owners even after a century. चडशे सगळे मॅक्सिमम लँड जे होल्डर्स आसा सत्तरी भागान दे आर ऑल अल्वारा लँड होल्डर्स आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा दॅट दीस वॉज गिवन बाय द पोर्चुगीज इतले वर्सां पयलीं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसीस आनी आतां आफ्टर पोर्चुगीज गेले बट गोवा गव्हर्मेंट एंड ड्यू 1965 ॲक्ट पण the laws are still not very clear, the title holder is still not very clear, and the landholders are in a state of legal uncertainty. 11 December 2017 cabinet meeting जाऊन again there was a land revenue reforms आणि decide केले की provision करपाचे regularize करपाक अल्वारा landholdersक आणि against a fixed amount. सो एटलिस्ट गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमचे 2000 तरी एप्लिकेशनां पेंडींग आसा फॉर रेग्युलरायझेशन. क्लास 2 गव्हर्मेंट हॅज फिक्स्ड अ रेट ऑफ 5 रुपीज पण all these applications are pending either with the collector, under secretary or secretary revenue. आता last 2-3 वर्सां जालीं हांव फॉलो अप करता. either for deed of succession नाल्यार inventory proceedings. 2 मिनटां स्पीकर सर कित्याक बर्थ सर्टिफिकेट मागता, डेथ सर्टिफिकेट मागता बट इतल्या वर्सां पयलीं आमच्या भागान रजिस्ट्रेशन जायना आशिल्लें. Speaker sir, I assure the honorable member we will look into it. पोन्ने गोंया हेरिटेज वाठारांत पिलग्रिमेज सेंटर येता. मंत्री म्हणटा कोणे तरी मॉल येता म्हूण वावडी पातळायली. ताची चवकशी जातली. एक्सपोजिशनांक तात्पुरत्यो उबारिल्ल्यो सुविधाच खंय परमनंट करतात. राजकारण नाका मंत्री रोहनाची लक्षवेधींचेर जाप. सध्या काम बंद. SSI सांगे मेरेन फुडें वचचें ना. चर्चीकूय विचारतलेच. स्पीकर सर, आतां आमच्या ओल्ड गोवान गोंयच्या साहेबाच्या फुड्यान एक व्हडलें मॉल येता म्हणून एक रुमर चल्लेलो आहा. एक 4-5 दीस जाले. सो हे मॉल म्हणजे कितें म्हाका अजून हेंचे अंदाज कांय येयल्लो ना. सो मिनिस्टरान आन्सर करूंक जाय हे मॉल कितें. एक मिनट आतां स्पीकर सर पयलो म्हणल्यार कोणे तरी मॉल म्हणलें. हो शब्द मॉल खंयचे आयले आमी लोकल पुलीस स्टेशनाक सांगलां इन्वेस्टिगेट करपाक घे की कोणे हें अशें काडपाक घेतलें जातूंतल्यान येदो व्हडलो विशय आयलो. स्पीकर सर प्रोजेक्ट कितें आसा पार्किंग लॉट, facade illumination, external lighting and street lighting in the parking area, tourist auto, sitting arrangement, information and directional signages, dustbins and visitor footfall counting device. आता heritage interpretation center म्हणजे it is basically a convenience center. Exposition secretariat जेन्ना केले basic temporary आशिल्ले स्पीकर सर. टुडे जेन्ना पिलग्रिम्स येता तांकां वेटिंग एरिया जाय. जेन्ना आमी एक्सपोजिशनाक 3 डिसेंबराक वता टेम्पररी टॉयलेट्स घाल्ले आसता प्लास्टिकचे जे महिला वर्गाक खूब त्रास जाता. हांगा परमनंट टॉयलेट्स दिल्या, सोवेनियर शॉप्स दिल्या, एक सोवेनियर शॉप, एक बुक शॉप, ASIचें एक ऑफिस, एक रेस्टॉरंट जालें. काम सुरू जाचे पयलीं कळून नाशिल्लें. तेन्ना क्लिनिंग चालू केलें तेन्ना कळ्ळें. तेन्ना ऑलरेडी ASIन आमकां स्टॉप वर्क सांगलें. ताच्या मागीर हांणी बोवाळ केलो.
पूण तांणी कल्चरल डेपोजीट डिमार्केशन आनी सांगल्या बगर आमकां काम परत चालू करूंक मेळना. तो पर्यंत ASI आमकां सांगना फुडें कितें करपाचें काय कितें न करपाचें, आनी करपाचें सुद्दां तांणी सांगलें जाल्यार चर्च ऑथॉरिटीन परत कॉन्फिडन्सान घेवन जो पर्यंत आमी उलयना थंय कांयच काम जावचें ना. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. गोंयभर मंगळारा सांजे अवेळी पावस, अचकीत मोठ्या वारे आनी पावसान राज्यभर हजेरी लायली. वचत थंय उदक भरिल्ल्याचे चित्र, कामावेल्यान घरा वतल्यांचे हाल, शिगमोत्सवाच्या चित्ररथ मिरवणुकीचेर परिणाम. बारावेच्या परीक्षेचो निकाल अंदू 27 मार्चाक जाहीर जातलो. निकाल सांजे 5 वरांचेर वेबसायटीचेर जाहीर जातलो. गोंयभरच्या 20 सेंटरांचेर परीक्षा जाल्ली. परीक्षेक सुमार 17,686 भुरगीं बशिल्लीं. गोवा बोर्डाचो चेअरमॅन भागीरथ शेटये सांजे 5 वरांचेर मिडियाक म्हायती दितलो. छत्रपती शिवाजी आनी संभाजी महाराजाचो इतिहास पाठ्यपुस्तकांनी आसचो. आक्रमकांचेर 20 पानां आनी राष्ट्रपुरसांक फक्त 2 पानां. आमदार दाजीन विधानसभेन इतिहासाचो इशू काडलो. 9वेच्या नव्या पुस्तकान खंय बरो घाला, आमदारान वाचचो, मुख्यमंत्र्याची जाप. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards the steps government has taken to highlight the valor and sacrifices of our great Maratha kings, especially Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj in the school syllabus. Speaker sir, 2 मिनटां सांगता की हो एक सिरियस इशू आसा आनी जे आमच्या हिस्ट्री टेक्स्ट बुकान ह्या आतां आमचें हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जे आमची भुरगीं वाचतात तातूंत इतले इम्बॅलन्स आसा. म्हणजे ज्या लोकांनी आमचेर अत्याचार केलो तांचेर 20-20 पानां आसा आनी ज्या लोकांनी आमकां स्वराज्या खातीर झगडून फ्रिडम दिलें असल्या लोकांचेर 3 पानां. म्हणजे हो इम्बॅलन्स कित्याक तो कांय कळना. आमी भुरग्यां मुखार कितें एक प्रेजेंट करता तें म्हाका कळना. म्हणजे हो म्हाका दिसता इम्बॅलन्स इमिडिएटली हें जावपा जाय. कित्याक आज आमचे 3 पानां म्हणजे मराठांचेर पसून 3 पानां बरयलीं. सपोज इतले आसा, महाराणा प्रताप आसा, अहिल्याबाई होलकर आसा, राणी लक्ष्मीबाई आसा, कितलेशेच जाण आसा. सो म्हाका दिसता सरकारान एक क्लियर मॅसेज हाजेर भुरग्यां भितर दिवपा जाय आनी एक बरें वातावरण
ज्या लोकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायसीस केल्या ते येवपा जाय, इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. स्पीकर सर, 9th स्टँडर्डाचो हिस्ट्री नवीन बूक जो आहा पळय न्ही येता तो मुद्दामून म्हणजे 2 दिसां भितर पब्लिशूय जातलो. आमदारान तो मुद्दामून हिस्ट्रीचो बूक येता तो 9th स्टँडर्डाचो वाचचो. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं चलपी इलेक्ट्रीक बसींनी डिजिटल पेमेंट सक्ती केल्ल्यान जाणट्यांक आनी भुरग्यांक त्रास जाता म्हण आमदार विरेशाचो शुन्य काळान विशय. तांकां स्मार्टफोन वा कार्ड वापरूंक कळना म्हण लोक त्या बसींनी वचनात. 2 दिसां भितर विशय तडीक लायता म्हण मुख्यमंत्र्याचें उतर. Speaker sir, attention of the House is drawn as among senior citizens, elderly individuals and children who don't know or are unable to use smartphones to make online or digital payments to avail Kadamba bus services on smart city routes. Since the services only accept digital payments like GPay or other online means and does not allow cash fare, these individuals are not allowed to board the bus, which are most of the time half empty and left waiting for long hours for alternative local buses, which causes sufficient distress and exclusion. The steps the department intend to take. Speaker sir, Rico Silva, solution. Speaker sir, mass elaborate kar solution येतले. ना स्मार्ट बसेस ती जाता तांका जीपे जाव ऑनलाइन पेमेंट करपा मेळटा. स्मार्ट बसेस ती स्मार्ट बसेस 2 दिसांनी सोल्युशन सगळे रावचे पडटा. मास्सो सोल्युशन जावपा 2 दिसां भितर. समाज कल्याण खाते आणि माइंड क्यूब मल्टी सर्व्हिसेसांन मेळून इम्पॅक्ट बियॉन्ड मेजर CSR पुरस्कार सुवाळो घडोवन हाडलो. सुवाळ्याक राज्यपाल आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आशिल्लो. CSR म्हळ्यार बरे प्रकल्प उपक्रम चालीक लायिल्ल्या व्यक्तींचो संस्थांचो भोवमान. I am very happy that mindset of the people of Goa, they are welcoming all people from other states as well as other countries. It is my honor and privilege to stand before you today and the Impact Beyond Measure CSR Awards, an occasion that celebrates the extraordinary contributions of corporate entities and individuals who have demonstrated an unwavering commitment to social responsibility. आज आमचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट इन कोलॅबोरेशन विथ माइंड क्यूब मल्टी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड हांच्या वतीन आमच्या संपूर्ण देशान भितर अनेक संस्था आसतल्यो त्या संस्थेमधून एक अभूतपूर्व अशें काम केल्लें आसा. जाणी ग्राउंड लेवलाचेर वचून डिसेबिलिटी सेक्टरान आसतले किंवा आमचे सोशल वेलफेअर आसतले आनीक ज्यो स्किम्स आसात किंवा आमचे सॅनिटरी पॅड डिस्ट्रिब्युशन आसतलें जे म्हत्वपूर्ण अशीं कामां जी अदरवायज कोण करना तातूंत भितर जाणें नैपुण्य मेळिल्लें आसा आनी अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसात. तांचो सन्मान सुवाळो आयज गोवा आमचे डिपार्टमेंट समाज कल्याण खात्या तर्फे अशा व्यक्तींचो 45 व्यक्तींचो म्हणजे पॅन इंडिया संपूर्ण भारतांतले जे 45 लोक आशिल्ले तातूंत भितर शिक्षण क्षेत्रांत भितर दिव्यांगां खातीर काम करपी लोक आसतले. दुसरे दिव्यांगां खातीर कोणी एड्स अप्लायन्सीस सप्लाय करपी आसतले. तातूंत भितर जे कोणी नृत्य गायक आसतले बालगंधर्व संस्था आसतल्यो अशा आपापल्या क्षेत्रांत भितर समाजा खातीर बरें काम करपी तांचो आज सन्मान सोहळा आशिल्लो आनी तातूंत भितर आमचे मदीं आशिल्ल्यो त्यो अर्पिता राय माइंड क्यूब मल्टी सर्विसेस हाच्यो फाउंडर चेअरमॅन आसतल्यो किंवा सतीश राय आनीक आमचे अजित पंचवाडकर डायरेक्टर तशेंच वल्लभन आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी तशेंच गुरुप्रसाद पावसकर आमचे कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांच्या संयुक्त सगळ्यांच्या योगदानांतल्यान हो कार्यक्रम अत्यंत बरो सफल जालो. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.